आयज नोवेनाचो 8वो दीस देवाचे रोचणे विशीं नियाल कोत्ता. मान्योंत आग्नेल भोव फिकिरीन देवाचे रोचणेक मानान लेखतालो. आमच्या सामान्य गोराचो पृथ्वीचो सांबाळ करप वो जतनाय घेवप आमच्या भोवतणचे सोयम आमकां आपले प्रतिमे पोरमोणे आनी सारकेपणान रोसनार देव आमकां आपल्या सृश्टीची काळजी घेवंक आपयता. सोयंबाचेर जाल्ल्या हल्ल्यांचे परिणाम आमच्या जिविताचेर जातात. सृश्टीची जतनाय घेवपांत मनीस जातीची जतनाय आनी स्वाभिमान हांचोय आस्पाव जाता. पिलारच्या गुड्यार 5वी ल्हान झाडां माड आनी 5वी शेतां आसलोल्या पिलारच्या कोवेतांत 10 वर्सां रावला तेन्ना मान्योंत आग्नेलाच्या आत्म्यान देवाक वाखाणला आनी ताचो आदार आनी उपकार मानून घेतला. तो देवाचे सृश्टी विशीं देवाचे रोचणेक मानान लेखतालो. येयात आनी देवाची कृपा अनुभवात. मिसाची इंतेसावा दिनवासनेचे मीस सेलिया आनी राहुल वाज बाती. जीजस मास्कारेनस बरी भलायकी मागता. मेलरेजा मास्कारेनस कुर्तोरी बरी भलायकी मागता. सेलिया आनी राहुल वाज बाती बरी भलायकी मागता. एना आनी एनसन फेर्नांदीस राया फामिलीक बरी भलायकी आनी शांती मागता. लाफिरा आनी राहुल फेर्नांदीस सांताक्रूज भुरग्याचे देणे मागता. राहुल आनी सेलिया वाज बाती फामिलीक बरी भलायकी मागता. मार्टिनो डिसोजा आनी ताची फामील शिओलीम आपल्या खासगी इंतेसावा पासत तशेंच फामिलीक बरी भलायकी आनी शांती मागता. डेझरिया वाज मापसा गिल्बर्ट आल्फोन्सो जल्मा दिसा दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता. बेगमा रॉड्रिगीज कोर्तालीम दिनवासता आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता. नेतेविदा फेर्नांदीस चांदोर ह्या नोवेनाच्या मिसाक आयल्या आसात ती रोमार सांगे उगे पेदाद सायबीन कॉपेलाची फिरगोजकारां आनी तांचो कॉपेलांव पाद्री आबेल फेर्नांदीस आनी पाद्री पास्कुआल फेर्नांदीस तुमकां आमचो उनोनीत येवकार आनी तुमचे इंतेसा पासत आमी मागता. सगळीं आमी उबी रावया.
बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवीन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सभे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार. आयज नोवेनाचो 8वो दीस आनी आयचो विशय मानेवंत आग्नेल भोव फिकिरीन देवाचे रोजनेक मानान लेखतालो. फ्रांसीस पाप साहेबान लावतातो सी ही एन्सायक्लिकल चीट बरयल्या. ताचेर हो विशय इस्कुटायला आनी लावदातो देयूम हे चिटींत मनीस आनी उद्योगस्पती स्वयंबाची कशे परीन दुर्दशा करूंक निसंटोनाची परिस्थिती निर्माण करतात तें दाखयलां. आमच्या सामान्य घराचो मुणगे सृश्टीचो सांबाळ करपाचें काम आमच्या धर्माकूय लागू जाता. आमकां आपल्या रूपकाराची आनी सारकीच रोजता तोच देव आपल्या रोसणेचो सांबाळ करूंक आमकां आपयता. रोसणेचो सांबाळ करपान मनशाकुलाची आस्मिकताय आनी व्हडपण आसा. देवाच्या आनी सृश्टीच्या सांबाळ राखूंक आमकां कृपा दी म्हूण ह्या मिसांत बलिदानांत आमी मागुया. फावती परी मिस्तान वांटो घेवच्याक आनी देवाची काकलूत आमी जोडून घेवंक आनी केरीत भशेन आमी जायते आड सोयबाचेर वातावरणाचेर जवान रचलेलो सोबीत संवसार आमी ताचेर आड जायते चुकलां. तेच देवा लागीं भोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सोद पळयता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळें हांव विचारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान विचारून वायट नदरेन बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. अमचो प्रात अमचो प्रात अमचो बड प्रात हे पसत बेगीन सुद्दां संकवाडमरीक सगळ्या निर्तांनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो अशे खातीर आमच्या सुरेस्व देवा लागीं विनंती करात प्रार्थून मागता. सोल पदविदा दीव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोल देण्याच्या दातारा आमच्या सगल्या आनी आमी सगलीं तुवें दिल्लें देणें आमी आनी जानवाय तुजे मीतमेन नासतल्या बोलेपणाचो उपकार ओळखून घेवंक आनी सगल्या काळजान आनी सगळे शक्तीन तुजो मोग करूंक आमकां शिकय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो दिव तुजी सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जी आतां राजवर चलयताय सासणाच्या ससनाक. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. देवान म्हणलें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया. समुद्रांतल्या मासल्यांचेर, ओतरोळावेल्या सुकण्याचेर, पोसपाच्या मोनजातीचेर, सगल्या रानवट जनावरांचेर आनी पृथ्वीर सरपटून भोंवतल्या जिवाण्याचेर तो दोनीपण चलोव.
देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रोचलो, देवाच्या सारक्याचो ताका रोचलो, दादलो आनी बायल तांकां रोचली. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चडात आनी वाडात, प्रितूम भरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. समुद्रांतल्या मासल्यांचेर, ओतरोळावेल्या सुकण्याचेर आनी प्रितुमेर जियेतल्या मोनजातीचेर तुमचें दोनीपण चलयात. देवान म्हणलें, पळयात, आख्खे पृथ्वी वयली बी आसती सर्व झाडां आनी बी आसलोली फळां दिते सर्व रूख तुमचे जेवण पसनाक हांव तुमकां दितां. आनी सगल्या रानवट जनावरांक, ओतरोळावेल्या सुकण्याक आनी जमनीवेल्या सरपटून भोंवतल्या जिवाण्याक हांव सगली वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केल्लें तें सगलें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगलें बरें आसलें. सांज आनी सकाळ जाली. हो 6वो दीस. हे परी ओतराळ आनी पृथ्वी आनी ताजेर मांडलेल्यो सगल्यो वस्तू रचून तयार जाल्यो. आपूण करतलो तें काम देवान 7व्या दिसा सोंपयलें. सगलें काम सोंपल्या उपरांत 7व्या दिसा देवान विसव घेतलो. देवाचें उतर. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक जबाब जावतलो. सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माई मोग मितमेर नासलोलो. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माई मोग मितमेर नासलोलो. अशें म्हणून सर्वेस्परान सोडयल्यात ती. दुस्मानाच्यो चोपक्यांतली निवाल्ल्यात ती. उदेंतीन तावन आनी ओस्तोमते तावन, उत्तरेसून आनी दक्षिणेसून एकठांय केल्यात ती. जबाब, सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माई मोग मितमेर नासलोलो. अरण्यांत जगलांत हेवटेन तेवटेन ती भोंवताली फिरताली. तिकान करूंक जाता तसल्या शारांची तांकां वाट मेळनासली. तांकां भूक लागो, तांकां तान लागो, ती जीव सोडूंक पावलोली. जबाब, सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माई मोग मितमेर नासलोलो. तेन्ना आपल्या दोलदीरपणांत सर्वेस्पराक ताणें उलो मारलो आनी तांच्या आट्या विट्यांतली ताणें तांकां निवारली. आनी तिकान करूंक जाता तसल्या शारांत पावसोर बऱ्या मार्गान ताणें तांकां चलयली. जबाब, सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माई मोग मितमेर नासलोलो. ताच्या मोगा पासत मनशा खातीर केल्ल्या विजमिता पासत तांणी सर्वेस्पराक आर्गां दिवंक फावो. कित्याक तानेलो ओत्मो ताणें दादोशी केलो. भुकेल्लो ओत्मो ताणें बऱ्या देण्यांनी बोल्लो. जबाब, सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माई मोग मितमेर नासलोलो. उद्गार. Sorves,
Surbispor तुमचे सोबे आसो ज्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान रुंबाक सोब आसलो आनी शब्द देवा सोबे आसलो आनी शब्द देव जावन आसलो सुरवातेक तो देवा सोबे आसलो ताचे वरवीं सोर वस्तू रचल्यात आनी रचलेल्या वस्तू मदें ताचे विणे आयलेलें कांय ना ताचे सोबें जिवीत आसले आनी तें जिवीत जावन आसलें मनशाचो उजवाड काळोखान पडजोळटा आनी काळोखान उजवाडाक आटापूंक ना एका मनशाक उजवाडटा येतलो नीट उजवाड सोब जावन आसलो तो संवसारान येतालो तो संवसारान आसलो आनी संवसार ताणेंच रचलोलो तरी संवसारान ताका वळखूंक ना आपल्या मदें तो आयलो आनी ताचेच परजेन ताका मानून घेतलो पूण आपणाक मानून घेतलेल्या सोमेस्तांक आपल्या नांवाचेर विस्वास ठेवतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें ताणें जेणें केलें हांकां रक्तान न्हय कुडीचे वणवणेन न्हय मनशाचे कोचेनूय न्हय पूण देवान जल्म दिला शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदीं शियेलो तो कुरपेन आनी स्वतान बोललो ताची मोहिमा आमी देखल्या ही मोहिमा बापाच्या एकल्याच पुताची कशा मोहिमा जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें प्रितीच्या बाबा भयणीनो खरेंच हो देवान सगळें बरे भाशेन रचला हो संवसार हातून आसलोलीं झाडां पेडां अंतरार मोडबार आसलोलीं सुकणीं तेच भाशेन नखेत्रां चंद्रीम सुर्या हे सगळें देवान बरी भाशेन मोगान आपल्या अपुरबायेन आनी पवित्रायेन हें रचलां आनी तातूंत तेंगशी कशी आनी चड अपुरबायेची देवान मनशाक रचला म्हणजे म्हाका आनी तुका आनी ह्या रचनेंत ताणें आमकां भितर काडल्या आनी हें सगळें जें रचलां देवान आपकुशीन आपल्याक दोरी नासतना त्या म्हज्या आनी तुज्या हातान घातलेलें आसा ताची निगा घेवंक आनी ताची सांबाळ करूंक आयचो विशय आमी हो पिलाच्या दोंगरार नियाळ करतना पाद आंगलाच्या जिवितान ह्या दोंगरार आमकां पावले म्हणटच पवित्राय दिसून येता आनी आमी सगळीं आमच्या काळजांतान म्हणटा पाद आंगलेलाशी वचुया कित्याक ह्या पाद आंगलेलान ह्या दोंगरार शिंपलोले ह्या पाद आंगलेलान ह्या दोंगरार आपलीं पावलां मारलोलीं ह्या दोंगरार तो जियेल्लो आनी तांच्या काळार सगळें वातावरण बरें आसलें आनीक ते लांब जिवीत भलायकीन आसलेले जिवंक ह्या पाद आंगलेलान
ह्या संवसाराचो मोग केलो आनी हो मोग करता आसतना ताचे बरोबर आसलोली आम्हा समेस्तांक तो देवाचें उतर पुरगोठ्ठालो. आयचे देवाचें उतर सुरू जालें. देवान सगळें रोचलें आनीक देवाक बरें दिसलें. आनी तेच भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां अशें म्हणून आयलां, अरंभाक तावन तो सोबद आसलो आनी हो सोबद मनशा सवें देवा सवें घडून आयलो. संवसार ताणें सोडलो आनी ह्या रोसलोल्या रोसणेन तो सोबत कसो एके वस्तरी आंकवार मरीच्या कुसव्यान थावन हो सोबत मनीस जालो. स्वताचो मनीस आयिल्लो, उजवाडाचो मनीस कसो जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आयलो, पूण ताका मांडून घेवंक ना. तेका ओळखून घेवची तशी पवित्राय स्वर्गार आसलेली धेडी ती वळखूंक पावूंक ना, कित्याक तांचें जिवीत अविनाशी आसलें. पितीच्या बाबा भयणीनो, आमी ह्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना स्वास घेवंक वारो आतां बरो आसा काय? वेता थंय पोल्युशन, उदक पियेतलो जाल्यार आमच्या काळार आमची जाणटी म्हणटली झोरीचें उदक, बांयचें उदक आमी पिवन हांडीर मारून तकलेर मारून ती हाडटालीं आनी जायते तोकोस करून, पूण तें उदक भलायकीचें आसलें. थोडीं म्हणटलीं झोरीच्या उदकान न्हांवली जाल्यार म्हाका दुयेंस आसलोलें, पयस जातलें. आतां असलीं उदकां उरल्या काय? आमी ती बाटलेन घेतलोलें उदक बिस्लरी घेवन आमी पियेता. पितीच्या भावा भयणीनो, शेतान पानाग्नेल आनी आमी सेमिनरीन आसतना वावर केला, शेत रोयलां, पीक काडलां. केदें व्हडलें तें मातयेन आमचे हात बोट घालून आमी तें रोयलोलें आमच्या पोटाक कॅमिकल आसोंक ना. पितीच्या बाबा भयणीनो, आयज सगळें रेडीमेड कशें आमी जेवता, पूण भलायकी दिसान दीस पिड्यार जायत गेलोली आसा. देवान जानवरां रोचून हाडल्यांत, आमी तीं दवरल्यांत काय? ओतरा वयलीं सुकणीं आसा, सकाळच्या वेळार आमच्या कानाचेर तीं प्यू प्यू करून गायनां करतालीं, आयज खंय गेलीं काय? पितीच्या बाबा भयणीनो, खरेंच नियाळ करूंक विचार करूंक गरजेचो. म्हजे दोंगर आसले केदें व्हडले, आयज ते खंय आसा काय? सगळेच तांबडे दिसून येता. ते सगळे पारवे आसले ते नाच जाले, ती फोडां आसलीं, ती झाडां आसलीं, झोरी आसले, दोंगर आसले, खंय गेले मोगाल भाव भयणीनो? आमी खरेंच पिकनिकेक वेता आसतना, भाशीन वेता आसतना आमच्यो बाटल्यो, आमचे खावची खाणां, त्यो पोतयो अश्योच सोडयताय न्हय? प्रितीच्या भावा भयणीनो, हो विचार खूब लांब लांब आसा, पूण थोड्योश्यो वस्तू आमच्या काळजान मनान आमी दवरून जियोवया. कित्याक सोबद सोत जावन आसलो आनी स्वता खातीर तो जेजू क्रिस्त जियेलो आनी आपले रगत ते कुर्सार ताणें वारविलें. स्वतान जिवोवच्याक तो जायतो भारी ताणें वावर केलो. खरेंच हो सोत म्हणगे देवाचो आत्मो आनी स्वता पासत जेजून कुर्सार आपले प्राण सोडलो. आमी स्वतान जियेतलीं जाल्यार खरेंच सोत म्हणगे हें वातावरण म्हाका जाय, म्हज्या भुरग्या बाळांक तें जाय, तें हांव सांबाळटलो आनी स्वतान दिल्लो म्हजो आत्मो आनी स्वतान जियेलोली म्हजो पवित्र आत्मो भितर आसा तो म्हाका म्हणटा खरेंच हांव सांबाळ आसा तेजे तरी करतलो आनी म्हज्या भुरग्या बाळांक तें स्वतान हांव सांबाळून दवरतलो. कित्याक म्हाका आनी म्हज्या भुरग्यांक आनी येतोल्यांक जिवूंक जाय. बरें वारें, बरें उदक, बरी माती आनी बरे भशेन आसली झाडां आनी ती जानवरां आमकां गरजेची मोगाळ बाबा भयणीनो. आनी दुसरें आमी जिणेड करता आसतना हो संवसार आमी सांबाळूंक, ही पृथ्वी आमी सांबाळूंक जसो हांव म्हजो मोग करता तेच भाशेन म्हज्या सामाऱ्या आसलोली तांचो मोग करूंक
न्हय मुसो कचरो काडून तांच्या घरान उडोवंक, कित्याक म्हाकाय बरी भलायकी जाय तेच भाशेन तांकांय बरी भलायकी जाय म्हूण एकामेकाच्या मोगान आपुरबायेन जेजून संवसारांतलो इतलो मोग केलो की आमी सगळीं बापाच्या घरा मोगान जिवूंक मोगान आसूंक आमी एकामेका सवे सृश्टी मदें जनावरां मदें मोगान तांकां वेगोवया, मोगान तांचो सांबाळ करुया आनी करीत भाशेन आमी मोगान करतल्याव आनी एकामेकाचेर आमी पात येतल्याव आनी विस्वाशीपण वाडटलें, कित्याक हांव म्हाका सांबाळटा तो विस्वास धरून म्हजी भुरगीं म्हजी भाव भयणी हांव तांकां सांबाळटलो। आनी हे भाशेन आमी मातयेन केलोली देवाची आपुरबायेची भुरगीं, पूण तातूंत देवान स्वास घालून आमकां नवेपण जिवीत आपुरबायेन आमकां तें दिलोलें आसा। एकामेकाक विस्वाशीपणान आमी सांबाळुया, जावं ती झाडां जावं ती जनावरां वोतरा वयल्यार आसली सुकणीं आनीक ते आमचे चंद्रीम आनीक दुसरे आमचे बरोबर आसलोल्यांक आमी विस्वाशीपणान फुडाराचें बरें चिंतून आमी सांबाळूंक गरजेचें। आनी अदीक जे भाशेन देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो, पादाग्नेलान संवसाराचो इतलो मोग केलो, सायबीण मायन आनी जेजून मनशाक मानान लेखलो, ताका मनशाक घाव जाल्लो, मनशाक दुयेंस जाल्लें, कान नासलोले हात नासलोले, ताणें तांकां हात लायली आनी तांकां मानाचो रेस्पेदाचो तांकां ताणें सगल्या परस व्हडतें देणें म्हणजे हांव एकामेकाक मानान लेखता। जे भाशेन बायल भुरगींक आमी एकामेकाक खालतिकायेन तूं मुसो आनी हांव तुजो, तेच भाशेन संवसारांत आमकां देवान दिल्लो हो संवसार मानान लेखुया, झाडां कापून न्हय, उदक पिड्यार करून न्हय, वाऱ्यार आमकां स्वास घेता तें पोल्युशन करून न्हय, एकामेकाक मान दिवंक गरजेचो। जितलो तूं तुका मान दिताय तितलोय ह्या झाडां पेडांक मान दी आनीक ती तुका बरो वारो, बरें उदक, बरें वातावरण दितलें, जायचे काळीज दोयाळ ती सगळीं देवाक मानवतलीं। आनीक वाऱ्या वयलीं सुकणीं आनी आमी गार्डनान भोंवंक गेलीं जाल्यार ते फुलां रोयल्या तितून तांकां दोयाल बोवाल मानान लेखता जाल्यार ती बरी फुलतली आनी तुका पोड मोड मेळटलो। खरें आयज हांवें म्हजें झाड रोयलें, आयज तें फुल्लां, हो म्हजो रोस आमी गिफ्ट करूंक पावतले हांव, कित्याक म्हज्या हाता पांयान आमी रोयलोलीं ती बियां दितलीं शेतां, ते गोटे म्हजे भलायकेक बऱ्याक पडटले। आमी जेन्ना दोयाल काडसान आमी एकामेकाचो सांबाळ करता, हांगा थंय आमी कचरो करिना जाल्यार तुजें काळीज तुका व्हडोवन सांगतलें, तोय तुजो भाव, ती तुजी भयण, हांवूय तुजो भाव भयणी कशी जिवंक जावं संवसाराक सांबाळून एकामेकाक सांबाळून लांब जिवीत जिवंक पादांडेलान आमकां हो विचार करूंक लायला। तो मानान रेस्पेदान जियेलो, ताचें काळीज सदांच दोयाळ आसलें, आमचें काळीज एकामेका सवें दोयाळ करून ह्या दिसा बेटीन कृपा मागून आमी संवसाराचो आनी एकामेकाचो सांबाळ करूंक कृपा मागुया। उबी रावची। आमची मागणी काळसबालान आसलोली देवा मुखार दवरुया आनी खरेंच कृपा मागुया। म्हाका देवान रचला तशेंच हें सगळें रचलां म्हज्या बऱ्याक आनी एकामेकाच्या बऱ्याक वावरूंक कृपा दी म्हूण मागुया। आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां खातीर आमी मागुया। मानवंत आग्नेलाच्या प्रेरणा वरवीं आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी आनी याज्ञिकांनी आपले देखीन देवाचे सोबीत सुंदर रचनेचो सांबाळ करूंक आनी निगा घेवंक हेरांक
जागृत करूंक वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोळी आयकून घे. मान्यवंत आग्नेलाच्या सत्करणाचो प्रोसेस सुपूर्णायेक पावूंक म्हूण आमी भावार्थान मागता. आयज मान्यवंत आग्नेल भोव फिकिरीन देवाच्या आग्नेलाची देख घेवंक श्रिस्तींत आसलेल्या वस्तू आमी जबाबदारेन वापरूंक वस्तूची पवित्रताय वळखूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोळी आयकून घे. आयच्या काळांत मनशाच्या अपस्वार्थाक लागून पर्यावरणाचो कितलो नोस जाता तें समजून आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी सैमाची राखण करूंक फावो ते उपाय घेवंक आमच्या देशाची खरी उदारगत करूंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोळी आयकून घे. आमचे मदें आसलेल्या गरजेवंतांचो अदीक करून पर्यावरणाच्या बदलपाक लागून जायतेच वायट भोगतल्यांचो आमी उगडास करता. देवान तांच्या समाधान करूंक तांकां राखूंक आनी गोठाय दिवंक आनी आमी देवान रचयले सृश्टीची तोखणाय करूंक सृश्टी सवें केरीत नातें जोडूंक देवाची कृपा आमकां मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोळी आयकून घे. दयाल बापा, ल्हानविकायेनी सगली मागणी तुज्या हातान घातल्या ती आयकून घे आनी आमचें काळीज दयाल कर. झाडां पेडार लावन आमची भलायकी आमी सांबाळून तशेंच शिस्तीन वायट करिनासतना पोल्युशन सांबाळून आनी बरें जिवीत एक लांबलीक जिवीत जिवंक आमी कृपा मागता. क्रिस्त आमचे सोम्या वरवीं. मगाल बाबीन म्हजी तुमचें विधान सर्प विधान देव बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रवण पाखात.
तुझ्या रत्नेकरिता आपल्या मनात आणि मोहिमेत आमच्या याचे शुभेच्छा सविस्तर मानून घेऊ. भोव मोगाळ बापा, तुवें केल्ल्या उपकारा खातीर हो वाखाणणेचो योद्न तुका आमी समर्पिता. आमकां फावो नासतना तुवें दिला ती देणी तुज्या नांवाचे मोहिमेक भेटोवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवान. सर्वेस्वर तुमची सोपी आसूं. आमची काळजां उबारया. सर्वेस्वरा आमच्या देवाक दिन वसिया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सोरपोत भिधार आनी सासणाच्या देवा, सोर खाडी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वसून फावो वखायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलाय. वेळ काळ सगळें तुवेंनूच थारायलाय. पूण मनशाक तुज्या सारकोचो रचलोय आनी आख्खे विचित्र संवसारांचो ताणें ताच्या हातान अधिकार घातलोय. आनी जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं तुजे जालवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मिता वळखून आनी रोसणेचो तुवें मनशाक कारभारी नेमलो. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदुतांचो दरबार तुका मान भोवमान दिता आनी तांचे बरोबर आमी तुजी किर्ती निरंतरी गायता. पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पसत समोर पुजी. ते स्प्रे जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातींतलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी ससनी खोराची रगत. पातकाची बगसणे मेलच्याक तुमची बसत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोतलें. ह्या म्हज्या उगडासाक करात. Tazo gote por gotoya. Sumia Jesu, ami olokata, ani ekasitle bieda. Ditle pauti tu voi bovaniso, ami tuje moron bolgota. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती विणे उगडास करता. आनी हो जिविताचो वंडो आनी सोरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर इश्टालेले तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, कार्डिनल आर्कबिशप फिलीप नेरी आमचो गोंवली बाप आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पळजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माय सांगाती, तिचो पती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू दाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोपेधार बापा, सर्वंदोनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. खरेंच संवसाराक सांबाळुया आनी आमकांय सांबाळून दवरूंक किरीत करपा मागुया. जमयान शिकयलेले मागणे बराबर करुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र, तुजें राय समकाय, तुजी कशी सदा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो एकरार आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां आतां पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां. सर्वेस्परा सोड वायटांतली आमकां दिवार. दया करून याची विधान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्त चेड्यांक आमी बरो भशेन ओतरेकता. दुर्दार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आघातांतली आमकां वाठाय. सगळ्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेचे बावाड तेजे दिश्टकाल आनी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपटान समाज सची येता राजवट चलयताय. सासणाच्या ससनांक समयाची शांती सदांकाल तुमची सभे आसूं. मगान कुशालकायेन एकामेकाक शांती दियात. पडोवंक दिसता सादो सोरो आनी उडो, पण न्हय. बाबर्थान विस्वासान शिवंक आयलोली जेजूचें मांस आनी रगत आमकां पवित्राय संवसाराक जेजून देवान सांबाळून जियेलो तशें आमी सांबाळून जिवंक तोच जेजू ह्या आपल्या मासा रगतान घोटाय आनी कुरपा दिवंक आयला. सगळे जेवणाक आयल्या सगळी सुभागी.
तुझे आमाशिल्या गोऱ्याची सूर एका सिन्यांतू वरसोबो देवता विश्वासोदास तुझे आमाशिल्या गोऱ्याची सूर एका सिन्यांतू वरसोबो गुडीबोर जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा ताचेशी आमी उलोवया ताका दिन वाचुया वाखाणुया सगळ्या ताच्या देण्या बद्दल ताका आमी आर्गां दिवया. उभी रावया. प्रार्थया. सर्वेश्वर आमच्या बापा,
आमचे उपकारी मन तुजे ताय दाखोवन आमची दानां आमी तुका भेटयल्यांत आनी ती संस्कारान तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्यान यात्मीक पसनाचे गोठायेन आनी संतोश भरीत काळजान अदीक व्हडती भक्तीन तुजी सेवा करूंक आनी दिसान दीस चड तुजो मोग करूंक बगूंक आमकां फावो जावं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान बसूया. प्रितीच्या भाव भयणांनो, तुमचो मानेवो दागनेला सवे तुमची भक्तीचो खतखतो पळोवन आमकां खुशालकाय भोगता. तेच परी कांय वरी तुमी ह्या मिसा बलिदानांत भक्तीच्या वातावरणांत भाग घेतात. मानेवो दागनेला उदेशी तुमकां जाय ते उपकार मेळूं. तुमच्या गोराब्यांचेर देवाचे सुभाम आशिर्वाद देव ओतूं म्हूण आमी मागता. ह्या नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेतिल्ल्या सांगे उगे पियेदाद सायबीण कोपेलाच्या फिरकोजकारांक आनी तांच्या कोपेलावांक पाद्री आबेल फेर्नांडीस जो आयचो मुखेल यादनीक आनी पाद्री पास्कुआल फेर्नांडीस जो ह्या फिरकोजेंत आदार दिता तांकां आमचे दिनवास. तुमी चड पयस थावन रोमार काडून मानेवंत आग्नेलाचे भोगतीन पिलार आयली म्हूण उगे सांगे हांगासर आमचे पिलारचे पाद्री वावुरतात आनी पाद्री आबेल पिलारचो पाद्री तशेंच माचयेर उगेचो पूत पाद्री कार्वालो जो आमचो आदलो सुपिरियर तोय माचयेर आसा. आतां तो सिमिनारींत वावुरता प्रोसोर कसो. तर ही फळां आमच्या पिलार संस्थेच्या कामाची आनीकूय फळां तुमकां दिश्टी पडटात ती ह्या सोबीत गायन मंडलींत तिवूय थंयसरलींच. कांय बरी ताणें आयज गायन केलां आनी म्हाका पाद्रीन सांगलां तशें ती ग्रेडेड म्युजिशियन्स कित्याक ती सांगे आमच्या म्युजीक स्कुलान शिकतात. तर तांचो आवाज तांचें वाजोवप सगळें मुजगांत वाजोवपाचें आनी गायन करपाचे पद्दतीन आनी हें तुमी आयज आयकलां. ट्रेंड वॉयसीस तांच्यो भायर सरल्यात. आमी तुमची भावा करता. खेड्या गांवांतून तुमी येतात पूण सगळें तुमचें वावर आनी तुमची कला उंचल्या दर्जाची देवान तुमकां आशिर्वादीत करूं आनी तुमकां तुमच्या गुणांनी आनीकूय बरून तुमी पोरशेक गायन करूंक देवाक वाखाणूंक तुमी आदार दिवचो फुडें म्हूण आमी मागता. कांय कळोवण्यो पिडेस्तांचेर मागणें ह्या मिसा उपरांत इगोर्जेन जातलें. एक नवी ऑडियो CD पाद्र आग्नेल आमचे इश्टा उजवाडाक हाडल्या बँड स्टँडांत विक्रेक आसा. आमच्या पिलारच्या संस्थेंत सिमिनारिस्ट पाद्री जातल्यांक स्पॉन्सर करूंक सोदतात जाल्यार बर्सस डेस्क ह्या ऑफिसांत वचून मेळचें. 2024 कोंकणी बायबल डायरी बँड स्टँडांत आनी पुस्तक शाळेंत विक्रेक मेळटात. थंयसर इंग्लीश बायबल डायरी तुमकां मेळटल्यो पूण ह्यो कोंकणी बायबल डायरी आमच्या संस्थेन उजवाडाक हाडल्यात. वावरड्यांचो इश्ट पोत्राची वर्गोणी तशेंच फादर आग्नेलो कॉल म्हयन्याळाचें सुस्क्रिसांव तुमी ऑफिसा भायर आसलेल्या माटवांत फारीक करूं येता. पिटर रॉड्रिक्स रायतान आपल्याक मेळ्ळलो उपकार मानेवत आग्नेलाच्या मुजतीन बरोवन सांगता. अकस्मात गेल्या वर्साक डिसेंबरांत म्हाका काळजाचो आताक आयलो आनी म्हज्या हड्ड्यांत खूब दुखोंक लागलें. दुसऱ्या दिसा हांव दोतोराक मेवंक गेलो तेन्ना दोतोरान म्हाका एडमीट जावंक सांगलें. हांवें GMC हॉस्पिटलांत एडमिशन घेतलें आनी सगळे भाशेचे टेस्ट सुरू केले. टेस्ट केल्या उपरांत कळून आयलें की मेजर ब्लॉक्स आसात म्हूण काळजांत आनी बायपास सर्जरी ऑपरेशन करूंक पडटलें म्हूण. म्हाका ऑपरेशन करपाचें बिलकूल मनांत नासलें. देखून हांवें भारतान मानेवत आग्नेलाची माती उदकांत घालून हांव पियेलो आनी त्याच वेळार म्हज्या जिवाक एकदम बरें दिसलें. आतां दोतोरान सर्जरी करचे बदलेक EECP ट्रिटमेंट विदाउट सर्जरी हो ट्रिटमेंट चालू केलो. 3 म्हयन्या उपरांत हो त्रातामेंत काबार जाताच दोतोरान परत चॅकअप केलें आनी अजाप म्हटल्यार सगळे रिपोर्ट्स नॉर्मल मेळ्ळे.
आनी ह्या भाशेन मानेवत आग्नेलाच्या मजतीन म्हाका पूर्ण पेकोवणी मेळ्ळी. मागता बेगीनूच मानेवत आग्नेलाक 7 म्हूण पाचारूंक. सगळीं आमी आतां उबी रावन आमचे उपकार, आमकां जाय ते फावोर, आमची मागणी देवा फुड्यान मानेवत आग्नेलाच्या हातांतल्यान आमी दवरुया. म्हज्या दोनी बाजूनी स्क्रिनार हें मागणें तुमकां दिश्टी पडटलें. तर व्हडल्या ताळ्यान आमच्या काळजाच्या खोलायेंतावन जी कितें मागणी आमकां जाय, फावोर जाय, दुयेंती पासून आमी मागता, आमच्या समुदायांतले, वाड्यांतले, आमच्या घरांतले तांकां बरी कर म्हूण आमी काळजाच्या उमाळ्यान व्हरोन हें मागणें मानेवत आग्नेलाक मुखार घालून देवा लागीं आमी म्हणुया. सगळीं सांगाता व्हडल्या आवाजान म्हणुया. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी ह्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओत्सोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या बागीवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतावन मागता. तशेंच सांगता मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार आतां सगळ्यो तुमच्यो गरजो देवा फुडें मांडात. एक खुणा खोशी फाव कर म्हूण विनयता. आतां मानेवंत आग्नेलाक बागीवंताचो मान मेळूंक व्हडल्या आवाजान आमी हें मागणें करुया. सांगाता. अगणीत काकुतीच्या देवा, सरपट पडून तुज्या पांयां सोडशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. मानेवंत आग्नेल विनोती कोर आमचे पासून उगडास करता. पिडेवंतांचेर मागणें इगोर्जेन जातलें. दुसऱ्या मिसाक 5:15 आयल्यान तांणी भायरूच रावचें. पयलीं माटवांत आसात तांकां भायर सरून दी. उपरांत तुमी भितर येवंक मागता मांडावडीन. रोजी पेरेरा ह्या सुनेक तांची सासूमाय सोदता. लुडदीन पेरेरा नांवाची उपकार मागता. माटवाचे फाटल्यान आमकां मेळोंक जाता. हे मिसाचे सुरवेक तावन ही रोडून सोदता आपल्या सुनेक. आतां शेवटाच्या आशिर्वादाक तुमी सगळ्यांनी तकली मान बागोवची. सविस्व तुमची सवय आसूं. सोद पदवीदार दिवा पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताची शांतीन सृश्टीक आनी आमी एकामेकाक सांबाळूंक तुमकां धाडटा. Dev